हे आज तो प्रश्न जो तुवें विचारलेलो आसा तो म्हाका दिसता म्हज्या उमेदवार आणि जे आमचे कार्यकर्ते जे आसात तेंच्यांनी आज सिद्ध केल्ले आसात. खरो म्हळ्यार हो सगळो वाटो जो उबारलेलो आसा तो सगळे म्हज्या वाघा सारके कार्यकर्त्यांनी आणि वाघिणी सारके कार्यकर्त्यांनी उबारलेलो आसा. आणि ताजे वयल्यान दिसता की आमी जेन्ना कामां करतात त्या वेळाचेर खास करून म्हज्या वेलिंग पिरो पंचायतीक बरेचशे काही गोष्टी आमी आज काम केल्ले आसात आणि ताजो म्हाका दिसता लाभ आमच्या उमेदवाराक जालो आसा. ओके, सो कितें अशी त्यांच्या वॉर्डाक जी कामां आसा जी अजून मेरेन जावना, कारण आमी पळयतालेत की ती पंचायत जी आसा ही पयलीं पासून म्हाका दिसता MGP कडेन आशिल्ली. MGPचो कॅन्डिडेट थंय निवडून येयल्लो आणि आज खंय तरी तुमी थंय बाजी मारलेली आसा. नाही, हे सगळं एक कोऑर्डिनेशन आणि सगळ्यांचे सहकार्य त्याच प्रमाणे जो आम्ही डेव्हलपमेंट जो केल्लो आसा त्या डेव्हलपमेंटाचो हो निकाल जावन आसा. आणि म्हाका सदांच दिसता की आज पर्यंत प्रियोळ मतदारसंघान जितले जितले आमचे पंच सदस्य निवडून आयले आसा त्यांच्या पार्टान आमी केन्नाच राजकारण केलें ना. विरोधक आसतले समर्थक आसतले ह्या सगळ्यांच्या वार्डान तशें तुवें म्हणलें आसा हे आकारान घडये एखादो, कारण आमी सगळ्यांक इक्वली ट्रीट करता. इवन फाटले पंच सुद्दां अशें केन्नाच म्हणपाना की म्हज्या वार्डान कांय जालें ना. मॅक्झिमम कामां ह्या वार्डान आमी करून गेले, मोठी मोठी आमी कामां केल्लीं आसा. आणि तेजे हो निकाल आज आकरच्या खेडे आणि लंगर हो भाग जो आसा 3 भागांतले जे मतदार आसात तांच्यांनी आज तो कौल दिल्लो आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.